आई बाप माझा पंढरीचा जाऊया, विठूचे दर्शन घेऊया. आम्ही नाचूया गाऊया विठूचे दर्शन घेऊया. आम्ही नाचूया गाऊया, विठूचे दर्शन घेऊया. बोला बोला बाळूमामांच्या नावानं चाल भलं. आयज आमच्या लाकेऱ्या गावच्या बाळूमामाच्या मंदिरात भंडारा उत्सवाचो कार्यक्रम आसा. लाकेऱ्या गाव हो बिचोली तालुक्यात गोंयांत बिचोली तालुक्यात बोड्ड्या लाकेऱ्या हो गाव बोड्ड्या पडटा. हे बाळूमामाचें मंदिर जालां आतां 4 वर्सां जाली. आमची कंटिन्यू आतां हो 4थो भंडारा उत्सव. भंडारा उत्सव म्हणजे हो मोठो आमी उत्सव साजरो करता. तसोच आमी जन्मोत्सव बाळूमामांचो जन्मोत्सव आसता तो साजरो करता. प्रत्येक अमावाशेक आमचो महाप्रसाद आसता. अमावास्या आमी मनयली वयता हांगासर. प्रत्येक अमावाशेक मोठी जात्रा भरता. तशेंच भंडारा उत्सवाक जन्मोत्सवाक अशीच जात्रा भरता. तर भंडारा उत्सव म्हणजे कशें सकाळी 5 आमच्या देवाची काकड आरती. अमावाशेकूय तशीच 5 काकड आरती आसता. सगळे जे उत्सव आसता तांकां सकाळी 5 काकड आरती आसता. तशेंच आतां 9 आमी विठ्ठल रखुमाईची मूर्ती हाडल्या. तिचें पूजन केलें. आतां 12 हरिपाठ चालू आसा अवघड. आतां हरिपाठ जाल्या उपरांत हरिपाठवाल्यांचो महाप्रसाद आसतलो. विठ्ठल रखुमाईक महानैवेद्य दाखयलो वयतलो. त्याच्या उपरांत मागीर 4 आमी दिंडी आसतली आमची. बांदा विलेवणेची दिंडी येतली 4 ते 7 जायसर दिंडीचो कार्यक्रम चालू आसतलो. मागीर 7 ते 7:30 एक ब्रेक आसतलो. मागीर 7:30 आमची देवाची महाआरती आसतली. ती आरती जाल्यानंतर आमच्या देवाची पालखी आसतली. एक मंदिरा सोभोवती एक फेरो मारतले आणि ती पालखी मागीर परत हाडून मंदिरात दवरतले. त्याच्या उपरांत आमचो महाप्रसाद चालू जाता. महाप्रसाद चालू असताना थोडक्यात बाळूमामांच्या आधारित जे बाळूमामांच्या जन्मघरांसून अक्कोळ चिक्कोडी तालुका अक्कोळ बाळूमामाचे जन्मघर. त्या जन्मघरासून त्यांच्या खास त्यांच्या फॅमिलीतलो मनीस येवपाचो आसा तो बाळूमामांच्या आधारित बाळूमामांच्या जिवनाचेर थोडी म्हायती दितलो. तशेंच यूट्यूबवालो एक संतोष शामराव राऊत सर म्हणून आसा तो बाळूमामांचे व्हिडिओ अशे जगा समोर अशे हाडपाचे प्रयत्न करता. तो बाळूमामा जेन्ना जिवंत आसलो तेन्ना बाळूमामा वांगडा जे कामाक सवंगडी आसले बाळूमामाचे ते तेन्ना एक 18-20 वर्साचे आसले. ते आयज वयस्कर जाल्लेले आसा 70-80 वर्साचे. तेंच्या कडल्यान बाळूमामा खरो कसो कितें आसलो त्याची माहिती तो लागीं करून यूट्यूबच्या माध्यमांतसून लोकां पर्यंत पावयता. त्या मनशाक आमी आपयला. तो आपल्या तर्फे कितें तरी थोडीशी माहिती बाळूमामा बद्दल लोकांक दितलो. त्याच्या उपरांत भजन आसतलें आणि महाप्रसाद हो चालूच आसतलो. त्याच्या उपरांत मागीर आमचो प्रोग्राम सोंपतलो. अमावाशेकूय सादारण अशेंच आमचे प्रोग्राम आसता. जन्मोत्सवूय आमचो सादारण असोच आसता. भंडारा म्हणटा तो वार्षिक एकदा जाता. भंडारा म्हणटा तो वार्षिक आमचो फेब्रुवारी म्हयन्यान आसता. वर्सान एकदा. जन्मोत्सव वर्सान एकदा. अमावास्या प्रत्येक म्हयन्याक आसता. प्रत्येक म्हयन्याक आमी महाप्रसाद करता. प्रत्येक म्हयन्याक वैशिष्ट्य भंडारा म्हणजे वैशिष्ट्य भंडारा म्हणजे आता प्रत्येक देवाची आमी जात्रा आसता म्हणटा. जशी लयरायाची जात्रा जशी आनी खंयच्या आमी काले आसता म्हणटा. आमच्या गोंयांत कालो आसा जात्रा आसा. भंडारो म्हणजे बाळूमामाचो एक हो उत्सव. बाळूमामाचो उत्सव म्हणजे भंडारा उत्सव. म्हणजे बाळूमामाच्या उत्सवाक तो भंडारा म्हणटा. भंडारा म्हणजे भंडाऱ्याचे ॲक्च्युली रियल मिनींग म्हटल्यार कितें भंडारा म्हणजे महाप्रसाद महानैवेद्य. भंडारा म्हणजे बाळूमामा जिवंत आसतना महाप्रसाद करून आपल्या गांवांतल्या ज्या लोकांक अन्नदान करताले ताकाच तेणी तेन्ना भंडारा म्हणून अशें नांव दवरलें. तेच भंडारा हे उत्सव त्याच्या भक्तांनी आयज मेरेन चालू दवरलेलो आसा.